कोंकणीची आपल्यांक खूब आवड अशें म्हणत मराठी फिल्म अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णीन कोंकणी फिल्मांनी काम करपाची इत्सा उक्तायल्या. राजेंद्र तालकाच्या अ रेनी डे ह्या फिल्माच्या शुटिंगे खातीर मृणाल सध्या गोंयांत आसा. तालकाच्या फिल्मांत काम आनी गोंयांत शुटिंग करप म्हळ्यार कामा बरोबर मजा अशें ज्येश्ठ अभिनेत्री सुलभा आर्याक दिसता. अ रेनी डेचें वळवय शुटिंग चलतलें. स्नेहा सबनीसान तांचे कडेन फिल्माचेर 4 गजाली केल्यो. The movie is about corruption, what is happening सगळे कडेन चल्लां आनी ताजेर मार्ग कितें हे दोनी हातूंतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. इवन वी इन्क्लुडेड गोवन मिडिया. कळ्ळें. सी हांव सदां मुवींतल्यान म्हजें की आमचें गोंय कितलें बरें आसा. कळ्ळें. हांगा पसून पळय स्पेशल सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो दिश्टी पडटा तुमकां. म्हणजे क्रिएशन सगळ्या गोश्टीचे मुवीचे जे खंयचेय बरें फिल्म करतले एनी कमर्शियल सिनेमा इज गोइंग टू डू ऑर एनी रिजन वी आर डुईंग दॅट. आमी तातूंत खंयच कमी ना. आता आमी आसा मृणाल कुलकर्णी वांगडा. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया तांकां गोंयान येवन कशें दिसलें तें. वन मिनट म्हाका कोंकणी फिल्म करपाक खूब आवडटा. So ma'am, this is your first project in Goa. How is it? It's wonderful. I was really looking forward to it because Mr. Rajendra Talak is a very good director and he has proved himself so many times and I have seen his films. For last 10 to 12 days I'm in Goa and I'm enjoying the weather of Goa. I'm enjoying the people of Goa. Bare asa. खूब बरे आसा. I was hoping that he does this film in Konkani as well because Konkani is such a sweet language to talk and I am trying to learn a little bit. So I hope somebody casts me in a Konkani film. आता आमी आसात सुलभा आर्या हांच्या वांगडा. आपको कैसा लगा इधर गोवा में आके? गोवा इज़ अ प्लेस मैं बता रही हूँ. एक तो ये है कि अच्छे लोग, वार्म पीपल, अच्छा खाना अच्छी नेचुरल ब्यूटी, सब मतलब रिलैक्स करने के लिए काम और रिलैक्सेशन दोनों मिला के जो कर सकते हैं. और ये भी सर के यूनिट में, तालक जी के यूनिट में. मुझे बार बार यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है. तो ये तो सेकंड प्रोजेक्ट है. पहले तो ओमरिया के लिए मेरे बहुत चक्कर हुए यहाँ पे. तर आत्ता आमी असले अ रेनी डे मुवीच्या सेट्साचेर. हे मुवी मराठीन येता आनी ह्या मुवीन गोंयचे कलाकार तशेंच मराठी फिल्मांतले कलाकार वांटेकार जाल्यात. तर पळोवंक विसरूं नाकात अ रेनी डे हे मुवी. स्नेहा सबनीस, विवेक प्रभू वांगडा, प्रुडंटा खातीर. सुनीता उसगांवकार मुरगांवची नवी नगराध्यक्ष जाल्या. लविना रेगो उपरांत ही 4थी नगराध्यक्ष. फुडले 9 म्हयने ती आसतली. मुरगांवचो नगराध्यक्ष आळीपाळीन दर 9 म्हयन्यांनी बदलता. नगराध्यक्ष परत परत बदलिल्ल्यान शारांतल्या कामांचेर परिणाम जावचो ना काय म्हूण विचारल्यार उपनगराध्यक्ष खडपकार ते मान्य करता. पूण तो म्हणटा असल्या वेवस्थेन 13 नगरसेवकांचो सत्ताधारी गट एकठांय उरता. I, presiding officer of today's special meeting, declare Sumita S. Usgaonkar to be duly elected to fill the post of chairperson of Murgaon. पहिले प्रोजेक्ट तुमचा आम्ही हाडलेलो आसता की चीफ ऑफिसर बंगलो ते आम्ही हे करतले, फाउंडेशन स्टोन घालतले. आनीक सेकंड फिश मार्केट आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी नाना बाबाच्या हेल्पान आनी आमचे पावर मिनिस्टर हेल्पान कालुच्या आमी खूब प्रोजेक्ट अशें हाडटले आनी वास्को आनी मुरगांव आमचे डेव्हलपमेंट करतले. ह्या 10 महिन्यान सगळे फुलफील जातले. मग आशा भरपूर आसा जातलेशी. वास्को आमची गाजताली एक वेळार संगीत खुर्चीचो खेळ म्हणून हांगा म्युन्सिपालिटीन. ह्या वर्सा आमचे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान आमी नगराध्यक्ष बदलता पूण आमचो ग्रूप एकूच आसा, स्टॅबिलिटी आसा. दुर्भाग्याची गजाल म्हटल्यार वास्को खरें सांगता तुमी डेव्हलपमेंट जावंक ना. आता MLA कालूस आल्मेदा इनिशिएटीव घेता. मार्केट, चीफ ऑफिसराचो बंगलो घे, कदंबा बस स्टँड. वास्को एकूच शहर तशेंच आसा तशें. वास्कोन फक्त कोण बिल्डरांनी बिल्डींग बांदला, त्यो बिल्डिंगे सोडल्यो जाल्यार प्रकल्प असो प्रोजेक्ट कसलो येयल्लो ना. म्हाका दिसता हो पयलो प्रोजेक्ट येतलो तो सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणून असो. आतां ताका त्या गोल्डन जुबली गोवाक जाल्लेले तेन्ना ते फंड दिल्लेले पडोन आसलेले कितके दीस जाले जाल्यार आमी ते मार्गाक घातला. नोव्हेंबरात जावपी लुझोफोनिया गेम्सात बरी कामगिरी करची आनी गोंयचें नांव वयर काडचें असो उलो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मारला. सध्या लुझोफोनिया गेम्सा खातीर सुविधा उबारपाचें काम चल्लां. तातूंत कांय उणाव दिसतात पूण चडश्यो गजाली बऱ्यो चल्ल्यात अशें सार्दीन म्हणटा. सार्दीन कामाचो नियाळ घेवंक पेड्यां गेल्लो. I appreciate whatever good things they are doing and we have also come to know certain shortfalls.
which I will take up with the Ministry of Sports. But I am only reprimanding both the in charge that don't wait till things collapse. It is an opportunity for us at least to show we are better than the C team. And we should not show that we are below C and we belong to D team of the Armies. So in other disciplines also now, please, this is the time, put a lot of effort. Don't waste this opportunity and show, first of all, our country that Goa is good in sports, and show all the members of Lusophonia that Goa has a talent. The coaches are good. Congratulations. And keep it up. And we want other people from Goa to emulate him. And the coaches who are there also to keep in mind that all these people are not born. Geniuses are not born. He's only 10% genius, 90% hard work. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.